म्हणता म्हणता चेडू होड येताची उमती पडताची दिमकुल्यान वताची हात अशी असं धोनी रापचे हगूर एक एक हेज्जे काढचे हगूर हगूर चमकूचे अशी चारी चेडू आले का बाललीले सिसूर येता ते पळून दशरथ राया का कौशल्य का सुमित्रे का काही कवट खुशीची त्यांनी खुश पावत पडून त्यांना दास दासी बी खुश पावताची अशी अयोध्येचे ते वातावरणात थंचे एक म्हणे खुशीन भरेल उरता रायाला अरमंतरी विचारते नका खंय पळय खुशी सगळं तांगे एक परबशी ती एक चेडवाल ते खेळू ते रण्य त्यांनी ते काक मार हास्य हे उठू पळून काय ना उठलं का खुशी खुशी अशी म्हणता म्हणता चेडू होड येताची होड जायना पडे ना त्यांनी हट आणि करच ना जॉब देत ना झगडे करत ना चेडवाना सांज चेडून गेलं की एकमेकाला प्रीतीन उरत शिलीची ते चारी चेडवांपैकी राम आणि लक्ष्मण एक जोडी भरत आणि शत्रुघ्न एक म्हणे जोडी येतात जोड जेल म्हणून त्यांगल्यात कसं नाही विरोधाभास ना दगल त्यांच्याही लोक प्रीतीनच उरतात ज्याला खेळत असेल अशी आम्ही 2 पार्टी शिकून खेळतात नव्हे त्याने राम लक्ष्मण एक पार्टी भरत आणि शत्रुघ्न एक पार्टी अशी तांगेर राम म्हळे तिन्ही भावांका भारी भक्ती त्यांना कसं नाही म्हणे बा ते उतरा बाहेर तनवत नाही राम बी तशीची तांक ती ग लोकांका अगदी प्रीतीन पळून येता हे मेगेल भाव मेगेलेच हे अशी हे रामाल भाव नुरता हे चारी चेडवाल गुण पळून अयोध्येन तुला प्रजा कुठे खुशीची आमगेल चारी राजकुमार कितली प्रीतीन असाची अन्योन्य नसाची आमगेल चेडवान बी अशी उरका म्हणून त्यांनी चेडवा म्हणचे पळय आमगेल राजकुमार लोक कशी प्रीतीन असाची तुम्ही बी तशी उरका म्हणून घरात चेडवांक आंबापान सांगचे तशें ते अयोध्येन टूकडे ना अशी प्रितीचे म्हणायचे वातावरण असे उरता पण ही चेडून बेगीनशे होड येत त्यांनी गुरुकुला वचून विद्या शिकचे वेळ येता वशिष्ठ मुनी लागीं तांकां विद्याभ्यासा म्हणून घेन गुरुकुला पेटयताची थंय त्यांनी वचून घेन वशिष्ठ मुनी लागींची अक्षराभ्यास करून घेताची तशीची त्यांनी राजनीती धर्माबद्दल देवाबद्दल त्या चेडवांक शिकयताची चेडू बी मन दिवन शिकताची एक पार्टी चेडू उरतात आनी एक पण शिकोवचे तांकां येता ते पळोवन वशिश्ठ म्हणे बी खुशीचे राजकुमारां एक पण शिकोवचे तांकां येत न्ही कितलो हुशार चेडू म्हणून तांगे बद्दल एक अभिमान सोर तांकां शस्त्रास्त्र बी वशिश्ठ मुनीच शिकयताचे तांत बी तांणी अगदी हुशार जाताचे शिष्य लोकांक हे शिक्षणात उन्नती पळोवन वशिष्ठ मुनीक बी तांगे बद्दल भारी अभिमान हे उठ्ठ पुणा घेन दशरथाक बी मस्त खुशी मेगेल चेडवा तेगेले गुरु लागी बरे म्हणून येता आसाची गुरु तांगे बद्दल अभिमान म्हणून आपल्या चेडवा बद्दल हाक दशरथा बी खुशीची अशी म्हणता म्हणता ही चेडू एका 14-15 वर्सां जाता अशी असताना एक दिवस कसं इतकी म्हळ्यार विश्वामित्र म्हणलो होड तपस्वी तो अयोध्येक येता ताण अयोध्येचे उद्देश कसो उरता म्हळ्यार विश्वामित्रा बद्दल एक 2 वाक्य सांगता शिस्त म्हाका कशें की म्हळ्यार विश्वामित्र लोक कल्याणा खातीर ताणें यज्ञ याग गोट करता उरता तागेले शिष्य लोकांक घेवन प्रतिपंतान ते करता आसतना राक्षस लोक त्रास येतात मोन लोकांक उरचे रान्नांत ना ते रान्नांत कशें आसपासान तुझे राक्षस लोकांले हे तेन्ना त्या काळान तसं मस्त आशिल्ले राक्षस लोकांक आवडी तेन्ना प्रतिपंतान यज्ञ याग करता आसतना कसं करचें विश्वामित्र म्हणना दिग्बंधन म्हणून मंत्राचे एक दिग्बंधन करून तांणी ते यज्ञ सुरू करचे उरता तेन्ना ते दिग्बंधन केलें तेन्ना राक्षस लोकांक ते होमकुंडांत कसं नाही घालचे जायना तांणी ते रगत मांस कसं नाही हाण घालका म्हळ्यार बी ते दिग्बंधनाच्या हाज्यान घालचे नाशिल्ले हागे विश्वामित्र म्हणजे ते यज्ञ बरे रितीन पार पडत आशिल्ले अशीच मस्त वर्ष जाना एक पण हे रामजन्मानंतर एक पण तांणी परत अशीच लोककल्याणा खातीर हे राक्षस लोकांले त्रास लोकांक जावचे ना म्हळ्यार भावनेन एक व्हड यज्ञ करच्याक धरतात धरले तेन्ना राक्षस लोकांक ते कोण घेन यज्ञाचे ते यंत्र मंत्र घोष आयकुचे कशे राक्षस लोक ना रगत हाड्या तुकडा घालच्या पहिल्याच्या वर येऊन पावताचे आणि घालच्या सुरू करतात त्यांना ते घालिले दिग्बंधन ते उपयोग येईल उरना तशें तांकां भारी बरें दितात ते यज्ञाचे विनाश करच्या ते पळोवन घेवन विश्वामित्र मनीक आश्चर्य येता आपण
घालील मंत्रा जिद्बन कसे सुंटले बाबा म्हणून त्यांनी आश्रमात वचून बस योग हाज्यान पळयतात पळयल्यार एक दिव्य चैतन्य अयोध्या ठिकाण आशिल्लें तांकां दिसता तेन्ना तांकां कळटा की हे मंत्र एक जन्म घेतिल्लो आसा तशी ताजे मंत्राची एक शक्ती जर जन्म आयले बा ते मंत्र कडे काम करण्याचे ताजे मूल पुरुष थंय जन्म आयलो नाही म्हणून तेन्ना हांणी कसं करता काय सीधा अयोध्या येयलो ताजे येवन घेवन दशरथाले ते राजद्वारा येवन रावताय सेवक लोक वचून घेवन दशरथ राय सांगताय महातपस्वी विश्वामित्र मुनी आयला म्हणून तेन्ना दशरथ राय एकदम वचून घेवन ते मुनीक आपण घेवन येता तांकां बसकार येता सिंहासनाचेर तांगेर पांय धुवन घेवन पादपूजा करता तांकां फलाहार दिता आनी तांकां खूश करता विश्वामित्र मुनी भारी खुशी जाता ताणें दिल्ले आदरोपचार पळय तशी राय म्हणटा आनीक स्वाम्यानो हांव तुमकां कसो सेवा करता म्हगेले निमित्तान कसो जेवका काम म्हणून विचारता तेन्ना विश्वामित्र मुनी म्हणटाची राजा तुगेले विनय पळोवन घेवन म्हाका भारी खूश जालें राया जे गूण उरता ते ओट्टू तुगे लागून घालता आसाची तुका मस्त वर्सां नंतर चेडूं जालें म्हण आयकून ते बी आमकां भारी खूश जाली हांव एक मनांत आश दवरून तुका बागला आयला कसान सांगाची तुमी कसान सांगल्यार हांव करता म्हणून सांगता दशरथ राय तेन्ना विश्वामित्र म्हणटा हांव एक लोककल्याणा खातीर एक यज्ञ करचा धरल्या त्या यज्ञाक राक्षस लोक मस्त त्रास येता आसात म्हाका करच्या दिनाची ताचें संरक्षण एक म्हण न्हू अशें ताणें म्हणटा आसतना हांव दशरथ राय मध्ये म्हणटा हांव येवन तुमगेलें यज्ञ संरक्षण करता म्हणटा विश्वामित्र म्हणटा ना 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 तूं येवची नाका जरूर ना तूं येवची म्हाका तुगेलो मालगड पूत आसा पळय राम ताका मेगे वर्सी दी भेटोन ताणें केलें पुरो यज्ञ संरक्षण म्हणटा आयकुच्याक दशरथाक मात थंडू जालो केल्या वर तागेले आंतरची कळची नेल्यावर शेताक जिवंत अरे राम म्हाका हांव पेटो रांदन तूं यज्ञ संरक्षण एक तो तरी सांजचेर मेगेले म्हणून तो म्हणे आवाज तेगेले थरथरून आयलो वता आनी म्हणटा माफ करा स्वाम्यानो आनीक म्हगेले राम जुनू सा न्हू तो नाका हांव येता जायना यज्ञ संरक्षण एक तेन्ना विश्वामित्र कळना राग सो येता तूं कसो उलयता आसा तूं गत आस वे हे रामान जन्म येतले तूं कसो म्हण केल्ले यज्ञ तुगेले पुत्र काम आज ताका आहुती दिवंक गे न्हू तूं हे यज्ञात आहुती दिवी न्हू नंतर तुका जालील हे चाललो तुका उडक आसना हांवें तर तुगेले पूत एकूच न्ही तागेल्या हातान मस्त लोककल्याण बी जावचें आसा तुका जर मेरू तर खर दिसना जाल्यार रे तुगेले राजगुरू वशिश्ठ मुनीक विचार तूं म्हूण सांगता आनी वशिश्ठ मुनी म्हणटाची दशरथ राजा तुगेले रामाक हागे बरशी पेटोवन दी विश्वामित्रा बरशी ताज्यान मुखार ताका मस्त बरें जाता तूं कांय काळजी करता म्हणना राम मस्त हुशार आसा तो जे काम ताका दितात आमी ते अगदीच जबाबदारीन करता तितलें सामर्थ्य ताका लागून आसा म्हणून सांगताय दशरथ राजा उलयच्याक आनी वाटना न्हय तो रामा सांगून धाडटा रामा वर्षी लक्ष्मण बी येता ताका कळटा आतां आपणा लढ हांगा वा विश्वामित्र मुनी बरशी वता म्हण तेन्ना तो सांगता बापा बापा हांव बी वत न्ही अण्णा बरशीक म्हणून सांगता तेन्ना दशरथ राजा बी दिसता वय रामान एकल्यान वच पसून हाण बी गेले बरें न्हय एका पसून दोन लोकांक गेले आपणे बी धैर्य शेपला रामा बरशी भाव आसा म्हणून विश्वामित्र मुनी तोंड पळयता तेन्ना ताणी म्हणटा जी अट ना दोग लोकांक हांव घेवन वता म्हणून सांगता तेन्ना दशरथ राजा बी अशी खुशी येता राम आनी लक्ष्मण कोणी विश्वामित्र मुनी बरशी विश्वामित्र आश्रमाक वचच्या भायर सरतायचे दशरथ रायो आपणा दोनी चेडवांक पेटोवच्या म्हणून विश्वामित्र मुनी बरशी तो बी सुमार दर पसून चमकत वता चेडवान मुनी बरशी वता वता आसतना थंय ते सरयू नदीले कसं म्हणटाचे आमी सरयू नदी तटालेक राबता थंय पसून राबता आनी कडेन हे मुनी ते चेडवांचे कशी तो गोर काण बीन सांगता आपण घेवन वता दशरथ राय पळय बापा दोळ भोर येता ताका चेडवा समोरच म्हळ्यार तो घरा येता परत विश्वामित्र मुनी ते चेडवा आपण घेवन वता वता वताची गंगा नदी येता त्या गंगा नदीला घेवच्या कची विश्वामित्र मुनी हांसताचे रामा पळय आनी म्हणटा ते कडे घेवन बसतात आनी रामा ही नदी कसं म्हणून गो तशें तुका हाका पवित्र नदी गंगा नदी हे तुमगेले म्हालगड लोकांना भगीरथान
हे भुंयचेर हाडील न्हय हिका पाप विनाशिनी म्हण बी आपयताची म्हणून रामाला तोंड पळयता मागशी तुमगे म्हालगड सगर राय ताणें एक यज्ञ करच्या धरलो होता. त्या यज्ञाचे घोडो इंद्र निपंगेन चोरयेन होता अदृश्य रूपाने होर घेनो कपिल महर्षीले आश्रमांतून निपन आश्रमांतून दवरता आनी तो अदृश्य जाता. सगळ्याला चेडून ते घोड सच्चा म्हणून वताची आनीक तो घोड ते कपिल महर्षीले आश्रमांत पळोवन तो एक महातपस्वी म्हणले बी एक ज्ञान नाशिल्ले वर जायले अवेक इतू जावन तेन्ना वागताची अशी ताका इन्सल्ट जावन उलयताची. तेन्ना कपिल महर्षी राग येता ताका ते घोडा बद्दल कसले करता ना तेन्ना तो तांकां रागान शाप दिता तुमी गोबर जन्माची म्हणून शाप दिता. तेन्ना ते लोक ना तेल पायर पडून मात मागताची आमगेर चूक जाली ताणें शाप दिना आपल्याक कळटा की हो महातपस्वी म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा हांगा खंय स्वर्गांत आशिल्ली जर गंगेल उदक जर तुमगेल्या आंगार पडलें बा तेन्ना तुमकां सद्गती मेळटा म्हूण तो उशाप दिता तांकां. ही खबर कळना फुडें सगर तेगेल्या पुताक सांगता की तूं कशी पूण करून गंगा नदी हाड भुंयचेर ये म्हूण. तेगेलेक जायना तेगेल्या पुताल्याक बी जायना. तेगेलो पूत तेगेल्या नातवान नांव दिलीप म्हूण दिलीपाल पूत भगीरथ म्हूण. तो भगीरथ पळय तेगेल्या बापा लागीं तो बी पितृभक्तो. बापा हांव तूं कसो केल्यार खूश जाता म्हूण विचारता. तेन्ना तो हो दिलीप म्हणटा तूं जर हिका कोण गंगेक जर हाडलें बा भुलोकान तूं आनी ते तुगेले पुर्वज लोकाले ते गोबर जावन पडयले आसा पळय तांगेल्या आंगांतल्यान जर ती गंग गेले बा तेन्ना म्हाका खुशी येता म्हूण सांगता. म्हूण तो भगीरथ तपश्चर्या करचे वता. 1.5 पायर ब्रह्माले आराधन करता. 1000 वर्ष तो तपश्चर्या करता ब्रह्म ताका प्रसन्न जाता. आनी भगीरथा विचारता कसो जावका तुका. भगीरथ म्हणटा म्हाका तूं ते कमंडलोन दवरितले गंग जावका म्हगेले म्हालगड लोकांक उद्धार करच्याक म्हगेले पितृ लोकांक उद्धार जावच्याक म्हणटा. तेन्ना ही गंग ब्रह्माल कमंडलोत कशी गेली म्हणून तुमकां दिसतलें. ती कशी गेली की मारी मागशी बली चक्रवर्ती म्हण एकलो व्हड राक्षस तो जे भारी दयावान आनी दानी कोणाक कसो जे दिता मागील दिता अशी ताणें दान करचे पळोवन तागेल्या लोकांक कुठे जाणशे कसले हो सुटला का दिता ब्राह्मण लोकांक न्ही म्हणून तो तागेले गुरू शुक्राचार्यान सांगले बी आयकना दान दिता उरता. तागेले हे दान दिवचे न्हय म्हणून पळोवन विष्णू कडेन तागेले ते कशी पण रावपाक ना हाका म्हूण हे वामन रूप घेवन जन्म येता. कश्यप म्हणले ऋषी पोटान जन्म घेवन सान गिडोचल जावन जन्म येता. आनी तो ते बली आश्रम हांगा ताणें यज्ञ करचे कडेन वता. गेले तेन्ना तो बलीक आशिर्वाद दिता. पुरो आशिर्वाद दिता तेन्ना बली ताका दान दिवचें म्हणटा. तूं कसो घे तें माग म्हणटा. जे ते चेल्लेले तोंडार आशिल्ले तेज आनी पळोवन घेवन ताका भारी आश्चर्य जाता. हो कसो विष्णू रूप की कसो न्हय अशें ताका मनांत दिसता बलीक. म्हूण तो कसो न्हय व्यक्त करना. ताका म्हणटा ब्राह्मण म्हळ्यार अगदी श्रेश्ठ न्हय आनी हो तागेल्या बागलान तुजें न्हय कसो म्हणटा जी भिक्षा मागच्या म्हणून गेली उरता. तेन्ना कसो जाय तें माग ब्राह्मण वटू म्हणून तो सांगता. तेन्ना हो म्हणटा म्हाका कसो न्हय नाका म्हगेले 3 पावलां इतलें म्हाका जाग दिल्यार पुरो तुवें म्हणटा. तेन्ना हो म्हणटा जे तागेले गुरू शुक्राचार्याक अनुमान हो खंय विष्णू कितकी हो कपटान बली वट्टूची संपत्तू म्हळ्यार संपत म्हळ्यार ऐश्वर्य तागेले वट्टूच घेवचे आयला कितकी म्हणून दिसता. आनी तो म्हणटा बली राब बली ताका दिव नाका दान उदासो नाका दानाचे. ते हो भोवतेक विष्णू सो दिसता हांगा येयलो रूप चेंज करून तूं फसोच आयला तो. तेन्ना बली म्हणटा कसो उलयता स्वामी तुमी
जे देवाले प्रत्यक्ष दर्शन जेवका म्हणून हांव आश करतास की तागेल खुशी खातीर हांव येत न्ही आनी करता आसा तोच जर मेगेल बागला आईल होय जाल्यार रे मेगेल इतलें धन्य कोण आसा न्ही भाग्यवान हांव कोणी कसं म्हणल्यार हांव ताका दान दिवचेची म्हूण ते वामन मुर्तीक 3 पावलां इतले जाग आपण दिता म्हणून उदास सोडता उदास सोडना पडना ताका वामनाक सांगता घे तूं मापून घेवपा तुगेले जागो म्हणून सांगता तो सान गिडो आशिल्लो भटमामा म्हळ्यार वामन मूर्ती एकदम ते ना व्हड इतलो त्रिविक्रम सजावन रखता भुंयच्यान आकाश इतलो लांब जगता ते पळोवन उठलो आश्चर्य जाता तेन्ना तो कसो करता की मात एक पांय पुरा जगाचेर दवरता आनी एक पांय बलिचक्रवर्तीन जिंकील स्वर्गाचेर दवरता तिसरे पांय खंय दवरचे बाबा तो बली विचारता पण एक पांयान हांव अख्खा तुगेलें विश्वच घेतलें जग दुसऱ्या पांयान स्वर्ग घेतलो हांव तिसऱ्या पांयात खंय दवरका म्हूण विचारता तो बली भारीची हुशार उरता जाल्यार ताका कसो करता म्हणून कळना तेन्ना तो ताका म्हणटा तूं हे दान दिवचें सौभाग्य येयल्लें हे मेगेल माथ्याचेर तुका पांय दवरा म्हणून सांगता तेन्ना तो वामन ताका त्रिविक्रम आशिल्लो ते बलील मात कितले आसा तितले ताका पांया सायज जावन तो बलील माथ्यार तो पांय घेवन ते बलीक सकला लोक येता सकलाक वतीता तेन्ना तो पाताळा वचून पावता बली आनी ताका तागेलें खरें रूप विष्णू स्वरूप ताका दाखयता ते पळोवचे ताका बली भारी खुश जाता तेन्ना हो विष्णू म्हणटा तूं आयच्यान हांगा पाताळान तूं उरव म्हणून सांगता तेन्ना तूं कशें येता माग म्हणटा तो बली बी कमीत ना तो कसो म्हणटा म्हळ्यार तूं मेगेले रक्षक जावन उरका हांगा मेगेले बागलान तूं म्हूण विष्णू थंय तो तेगेले कसो न्ही अंगस हें म्हणटा आमी संरक्षक म्हणून तशी तो बली बागलान तेगेले पहरेदार जावन उरता विष्णू हांगा ते वामन आले जय जयकार करता त्रिविक्रम आला न्ही तर तेन्ना ताणें ते पांय दवरता आसतना विष्णूले अंगुश्ट म्हळ्यार आमगेले फस्ट बॉर्डर होड ते बट्टांतल्यान ते गंगेले उद्भव जल उरता ते उदक पडत आसतना ब्रह्म हे अगदी पवित्र जल म्हूण तेगेले ते कमंडलान ताणें दोन येते उरता आतां तीच गंगा भगीरथान भुंयचेर सोडका म्हूण सांगिल्लें उरता तेन्ना ब्रह्म म्हणटा अडना हांव तुका दिता गंगा दिता जाल्यार रे ती हांव जर कमंडलांतल्यान तिका सोडल्यार तुगेलो वेग इतलो की म्हळ्यार ते सहन करचें कोणा लेगीत शक्य ना ते सहन करचे व्यक्ती एकू आसा तो म्हळ्यार ईश्वर तो ईश्वरा प्रसन्न करूंक घे आनी ताका सांगा ताका जटेन जर ताणें घेतले बा आनी जटेन तुवें सोडले बा तेन्ना ती भुंयचेर येवचे तिका समज येता वाट म्हणून तो म्हणटा भगीरथ तो आनी परत ईश्वराला आराधन करचें सुरू करता परत आनी 1.5 पायरा बेगीन तो आराधन करता मस्त वर्स करना फुडें ईश्वर ताका प्रसन्न जाता आनी तुका कसं घे माग म्हणटा तेन्ना भगीरथ सांगता अशें अशें मेगेले म्हारगेड लोकांक उद्दारा खातीर हा ब्रह्माक आराधन केलें ताणें सांगलें ताका कमंडलून तशिल्ले गंग दिता म्हणून जाल्यार ती गंगा तुगेले जटेन घेवन तूं जटेन घेवका आनी कडेन भुलोकान तूं सोडका तिका भुलोकान तुवें सोड पाताळा पर्यंत वचका ती नाय सगरपुत्र थंय आसात न्ही हे जेल्ले कसो न्ही गोबर शेल्ले ईश्वरा ना म्हणटा ब्रह्माले कमंडलून तुला ईश्वराला जटेन ती गंगा जटेंतल्यान ती परत हे भुंयचेर येता भुंयचेर आयली सीदा थंयच्यान भुंयच्यान पाताळ लोक पर्यंत वचून सगरपुत्र आले आंगा ते खंय ते गोबरजन पळायची थंय ती गंगा व्हांवता अशी गंगा विष्णू पांयांतल्यान ब्रह्मालय कमंडलांतल्यान आनी ईश्वराला जटेंतल्यान हे भुंयचेर देखून तिका त्रिपदगामिनी म्हणून आपयताची आनी ही पाप धुवन काडटली पवित्र गंगा म्हणून घेता हे जग खंय पासून उरतकी तो पर्यंत ही गंगा पवित्र गंगा पाप अनाशिनी म्हणून घेवची ही अमर जावन उरता म्हणून विश्वामित्र म्हणजे रामा सांगता ही काण ऐकूच्या कची रामाक आनी लक्ष्मणा भारी खुश जाता तेन्ना थंय काय ना थंय न्हंयची तटारी तेंगेले ते कपडे दवर घेन
नाही तर देवंगे न्हावून कोणी इस्मान न्हावून वयर जेवण येतात आणि थंच्यान कपड्यांनी घालून कोणी आणि परत मुखार वताचे. तर मंडळी तुमचे चॅनल आवडलं असल्यारी सबस्क्राईब कराची आणि नोटिफिकेशन बेल आयकन दबूच्याक विसरू नकाची. ताजें तुमकां नवीन व्हिडिओज अपलोड जावच्याक तुमगेले येवंक पावता. आणि लाईक करचे विसरू नकाची.